बुधवारा सांजे गडगड मारून पावसाक सुरुवात झाली। राती उसरा मेरेन पावस पडलो। बिरेस्तारा सकाळी पावस पडल्या उपरांत रिपरिप सुरूच आशिल्ली। पावसाक लागून पुराय जनजीण विस्कळीत जाल्या। दिवचलच्या मय आनी हेर काय वाठारात लुवणे खातीर तयार जाल्ले भातपीक आडवे जावपाचे वाटेर आसा। देखून शेतकारांचो हुस्को वाडला। पावसान परत धुमशणां घातली जाल्यार शेतां मातये बरवण जातली अशी भिरांत शेतकारां मदीं पातळ्ळ्या। म्हणजे आमकां सगळ्यांक खबर आहा मोठ्या प्रमाणात गोंय राज्यात पावस पडटा आणि या पावसाचो परिणाम आमच्या जी भात शेती आहा हेचेर मोठ्या प्रमाणात जावपाची शक्यता आहा। जी पयलींच ह्या वर्सा खूप पावस पडल्या कारणान शेती ही फाटी उरलेली आणि थोडी शेती जी वयर भरड शेती आसली ही बऱ्या प्रमाणात पिकाक येयल्ली आसली, पण हो मोठो पावस पडल्या कारणान शेती सगळी आडवी जाल्ली आसा। आणि जर असोच मोठो पावस पडत रावलो जाल्यार ह्या वर्साचो जो शेती वेवसाय आहा तो पूर्ण धोक्यान येवपाची शक्यता आसा। आणि आता 2-3 टप्प्यांनी ह्या वर्सा शेतीची लागवड जाल्ली। जी सुरवातीक जेंच्यांनी तरवो घातलेलो ते आता पिकोवन आता पूर्ण जाल्ले आसा, कापणेचे प्रतीक्षेन आसा। मागीर दुसरे फेसीक लोकांनी लायिल्ले पळय ते बी इतली लुकसाणी सुद्दां जावन ह्या वेळार पावस जास्ती पडोन सुद्दां शेती आता एकदम बरी आहा, पण हो जर पावस असो कंटिन्यू उरलो जाल्यार शेताची मोठ्या प्रमाणात लुकसाणी जावपाची शक्यता आहा। मजगती बुधवारा पडिल्ल्या पावसा लागून दिवचलच्या सप्तकी बाजाराचेर परिणाम जालो। धंद्याचे वेळारच नेटाचो पावस पडिल्ल्यान विक्रेत्यांचेर आकांत आयलो। सामान बंद करून दवरपाची पाळी विक्रेत्यांचेर आयली। पावसा लागून सांजेच्या वेळार ग्राहकांकडल्यान बाजाराक सामको उणो प्रतिसाद मेळ्ळो। हवामान खात्यान सांगलें की पावस गेलो म्हणून, तरी आसतना हो पावस पडलो आनी नेमको आमच्या बाजारा दिसाक पावस पडटा। तितूनसून आमचे विक्रेत्यांचे सगळ्यांचे हाल जातात, बाजारात लोकूय येयना आनी तितूनसून आमचे फाल्यां जे कितें दुकानदार कोणाक दिवपाचें कितें आसता तें उरता आनी तितूनसून ह्या पावसाक लागून लोक बाजारात येयना। आज सांजचो पावस आनी पडलो सांजचो पावस पडला इतलो की लोक येयल्ल्या कामांकसून ते घरा गेले। बाजारात लोक ना गिरायक ना आनी प्रत्येकाचो माल उरलो। तितूनसून हे निसर्गाचें हें आहा तें आमचें कशें कितें तें कळना। हें आमच्या बुधवारा दिसाक पावस पडटा बाजारात स्पेशली, म्हणजे आठवडी बाजार आठवडी बाजाराकूच पावस पडटा आनी त्या पावसाक लागून आमचे विक्रेत्यांचे हाल जाता। म्हणजे लोकूय कमी जाता आनी आमचो बिझनस ठप्प जाता। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।